किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशा खर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशा खर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण आयक मुजो प्रेमी पळे तो येता पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता मुजो प्रेमी एका चितला सारको एका थारून मेरवा सारको पळे आमच्या घराचे वंती फाटल्यान तो उबो रावला जनेलांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता झाडांतल्यान तो भितर तिळटा मुजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये कित्याक पळे हिवाळो संपलो पावस येवन गेलो पृथ्वीर फुलां दिसतात गितां गायनाचो वेळ पावला आमच्या देशांत कोवड्याचो साद आयकता अंजुराच्या रुखार फैलीं फळां जावंक लागल्यान दाखवाली फुलोवन परमळतात उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये कडपाच्या वेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतल्या म्हज्या पारव्या तुजे मुखामोळ म्हाका दाखय तुजो ताळो म्हाका आयकसो कर कित्याक मधुर तुजो ताळो सुंदर तुजे मुखामोळ देवाचे उतार्ये पयलें वाचप आयकलें खंयच्या पुस्तकांतलें तें गितांच्या गितांतलें अप्रूप आमकां ह्या पुस्तकांतावन वाचप आयकूंक मेळटा गितांच्या गितांतलें गितांचें गीत सॉंग ऑफ सॉंग्स पोरण्या तेस्तामेंतांतलें बोवा पुरबायचें पुस्तक दोगां मोग करणाऱ्या विशयांतलें वर्णन प्रेमी आनी प्रेमिका जर तो बूक तुमी व्हरून पळयशात 8 अध्याय त्या पुस्तकांत आसात थंय देव म्हणलो शब्दूच ना त्या पुस्तकांत प्रेमी आनी प्रेमिकाच्या दोगां मोग करणाऱ्याची मोगाची उतरां आसात थंय चेडो आनी चेडू दादलो आनी स्त्री प्रेमी आनी प्रेमिका आनी नांवां दिल्यान साल्मांव आनी शुलामायट म्हणून आनी हें
पुस्तकां ह्या पुस्तकांतलें वाचप अद्वैत काळार आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करता आसतना आमकां आयकूंक मेळटा, आमकां वाचूंक मेळटा. कित्याक काय ह्या पुस्तकाक हांवें सांगलें थंय देव म्हणलो शब्द ना, त्या देखून जायते बायबल पवित्र पुस्तक तज्ञ जायत्या रितीन ताचो अर्थ दितात. आमचो बायबल प्रोफेसर म्हणटालो ह्या पुस्तकांत चड उणें 32 तरांचे अर्थ समजून घेत म्हणून. पूण हांवें समजोवचे प्रमाणे 2 रितीन हें पुस्तक आमी समजून घेवेत. तुमकां पावट आसल्या वेळार हें वाचचें. बुवा पुरबायचें पुस्तक. कित्याक नवो तेस्तामेंत आमी सदांच वाचता. पवित्र पुस्तक पोरनेत आसतना मदले थोडे पुस्तक आमकां वाचूंकूच मेळनात. बुवा प्रूफ रितीन तें आमकां पयल्या वाचपांत ताची झळक मेळटा. तातूंत केन्ना संदर्भ मेळटा. पवित्र पुस्तकांतलें हें पुस्तक वाचचें बुवा पुरबायचें. कित्याक ह्या पुस्तकाचो अर्थ समजून घेतल्यार त्या मिस्तीक जिणेक आमकां लागीं पावता म्हणल्यार कांय दुबाव ना. हांवें सांगलें 2 रितींनी हें पुस्तकाचो अर्थ समजूं येत. पयलें स्वाभावीक रितीन. स्वाभावीक रितीन म्हणजे लिटरल मिनींग. कसलें लिटरल मिनींग? त्या पुस्तकांत एका प्रेमी आनी प्रेमिकाचो मोग वर्णिता. एका चेड्या आनी चेडवा मदलो, एका दादल्या आनी स्त्रिया मदलो मोग. हो स्वाभावीक रितीन समजूंचे तर खंडीत एका दादल्या आनी स्त्रिये मदलो मोग पवित्र, खंडीत पवित्र. आनी त्या पवित्रपणाच्या मोगांत हांगा आसली तुमी दादलो आनी स्त्री एक जाल्ल्यात. तर हो पवित्रपणाचो मोग देवाचो मोग म्हणून समजून देवाच्या मोगांत एक दादलो आनी स्त्री वांटो घेता. देव जावन आसा मोग आनी त्या मोगांत देवाच्या मोगांत एक दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो मोग करता आसतना ती देवाच्या मोगांत वांटो घेतात. म्हणजे दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो मोग करता आसतना तो दैवीकपणाचो मोग जाता. हो स्वाभावीक रितीन समजोवचो अर्थ. आनी एक अर्थ आसा सांकेतीक रितीन, सिंबॉलीक मिनींग. आतां ह्या सिंबॉलीक मिनींगच्या अर्थार ह्या अद्वैताच्या काळार आमकां हें वाचप. कसलो हो सांकेतीक रीत? प्रेमी म्हळ्यार देव, प्रेमिका म्हळ्यार हांव आनी तूं. प्रेमी म्हळ्यार देवाचो मोग, प्रेमिका म्हणजे म्हज्या आत्म्याचो मोग. हें वचप सांकेतीक रितीन पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान इस्रायलाचो मोग करतना, इस्रायल परजेचो मोग करता आसतना देव जावन आसा प्रेमी, इस्रायल परजा प्रेमिका. देवानी इस्रायल परजे मदलो मोग वर्णिता हें सांकेतीक रितीन. जर नव्या तेस्तामेंतांत हो मोग तर जेजू क्रिस्त आनी इगर्ज माता. जेजू क्रिस्त प्रेमी आनी इगर्ज माता प्रेमिका. जर वैयक्तीक रितीन पळोवचें तर देव जावन आसा प्रेमी आनी हांव म्हजो आत्मो, म्हज्या मागण्याचें जिवीत हांव तें प्रेमिका. आत्मो प्रेमिका आनी देव प्रेमी. मागणें म्हळ्यार देवा आनी म्हज्या मदलो तो मोगाचो संबंद. कुर्साचो सांजो हांव मागण्याच्या जिवितांत अभिवृद्धी कशी येता म्हणून समजून घेवंक तेंच गीत गायता, कॅन्टिकल ऑफ कॅन्टिकल्स, स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल. तर आज हें वचप आमकां अद्वैताच्या काळार क्रिस्मसाच्या थोड्या दिसां पयलें आमकां वचूंक मेळटा आसतना आमच्या क्रिस्मस फेस्ताक, ह्या दिसांनी क्रिस्मस फेस्ताक तयारी आसतना आमकां कशें हें तयार करूंक साध्य जाता, कुमोग करता, त्या विशयान थोडो नियाळ पळया. आयच्या ह्या वाचपात 2रो अध्यायांत हें वाचप कशें सुरू जाता? आयक म्हजो प्रेमी पळय तो येता, पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून धांवून येता. माय बिलवेड इज कमिंग टू मी.
आद्वेंताच्या काळार आमी समजत आसतना देव प्रेमी तो भेटूंक येता प्रेमिकाक मनशाक. तर पयली संगत आमी समजोवचें देव मनीस जालो न्हय आमचे इनिशिएटीव बगार देव मेळोवंक येता आमकां. ताचो मोग तो आमकां मेळोवंक येता. जायते फावटी आमी चिंतचें आमी देवाक भेटोंक येता आमी देवाक मेळोंक येता. हे गितांतलें गीत म्हणटा म्हजो मोग करणार म्हजो प्रेमी म्हाका भेटोंक येता. तर क्रिसमस फेस्त जें देव मनीस जाल्लो देव आमकां भेटोंक आयिल्लो न्हय आमी ताका भेटोंक येवचें. पळय हें जावन आसा प्रत्येक रितीन क्रिस्तांव धर्माचें विशेश लक्षण. उरल्या सर्व धर्मांनी भक्तीक देवाक भेटोंक येतात. तांचें प्रयत्न करून देवाक भेटोंक येतात आनी तांकां देव मेळटा वा ना. पूण आमचो देव विशेश देव जो तो आमकां मेळोंक येता. गॉड कम्स टू मीट अस दो वी आर वीक. आमी अस्कत आमी अबल आमी फातकी व्हडना. देव आमकां मेळोंक येता आमकां भेटोंक येता. न्हय गितेंच जेजून केल्लें नव्या तेस्तामेंतांचें आमी आयकता. तो गेलो जाकेव ताका पळोवंक मात्र आशेतालो पूण जेजून सांगलें जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. देव आमकां भेटोंक येता. हांव फावो ना म्हणून समजलें. जें कितें तो सिनेगोगाचो अधिपती जेजू लागीं येता आसतना हांव तुका म्हज्या घरा स्विकार करूंक फावो ना. जेजू म्हणटा हांव तुज्या लागीं येता. जायरसाच्या दुवेक तें अंतरलें तें कटल्यार न्हिदून आसलें आनी जायराच्या घरा जेजू येता. हर एक फावटी आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता जेजू पातक्याच्या घरा जेजू अबलाच्या घरा अस्कताच्या घरा भेट दिवंक येता. म्हणजे देव आमकां मेळोंक येता. न्हय आमची भेट प्रमुख आमची भेट पयली बगार जेजून ह्या देवान आमकां भेटचें पयलें. त्या देखून जो हांव पयल्या ताच्या पत्रांत म्हणटा न्हय आमी देवाचो मोग करता बगार देवान आमचो पयलो मोग केला. ही पयली संगत आमी आज उडास करची. क्रिसमस फेस्त म्हणजे देवान आमकां भेटोवंक येवचें. केदें व्हरतें हें भाग. देवान आमकां भेटोवंक येवचें केदें व्हरतें भाग. दुसरें ह्या वाचपांत गितांतल्या गितांत आयकूंक मेळचें आमकां परत परत शब्द 3. पयलो शब्द आयक. दुसरो शब्द पळय. तिसरो शब्द अनुभव कर. 3 शब्द हे परत परत आयकूंक मेळटा आमकां. पळय प्रारंभ आयक म्हजो प्रेमी. पळय तो येता म्हाका भोगता. हे 3 शब्द ह्या क्रिसमस फेस्ता वेळार भोव गरजेचे. आयक पळय आनी अनुभव कर. आयक आमी आयकता जायते आयकता पूण जे आयकता देवाच्या उतराक म्हज्या प्रेमीच्या उतराक जायते आमी आयच्या सालते जिवितांत जायते आयकता. थोडे फावटी आमच्या घरात टीव्ही सकाळी ऑन केल्ली सांजे बसोन ऑनूच आसता. ती ऑफ करची करंट गेल्यार मात्र घे म्हण. थोडे फावटी करंट गेल्यार ऑफ जाता आवाज करूनच आसता. पूण त्या मदें आयक कोणाक तुज्या प्रेमीक. आयक देवाच्या उतराक. देव आमच्या लागीं उलयता. जर तो मनीस जावन येता आमच्या लागीं उलयता. भावनो भयणीनो जर आमी आज आमची सर राटवाडी पळयतून सकाळी 6 वरां हांगासर आमी आयल्या तर न्हय गे आयकोंक त्या आमच्या प्रेमीक आयकोंक. जेजू आमचो प्रेमी. त्या प्रेमीच्या उतराक आयकोंक खंडी जावन आमी धन्य. दुसरें पळय. आमच्या सालत्या दोळ्यांक पळोवंक दिसचें जे गर्देनांत गोठांत एक अबल भुरगो जल्मल्लें. पूण पळय तुज्या भावार्थी दोळ्यान. पळय तुज्या सालत्या जिवितांत जावचें घडितां देवाचो हात म्हूण पळय. जो प्रेमी तुज्या जिवितांत आसा तें सालत्या जिवितांत घडता तो प्रेमीचो हात. आज म्हज्या जिवितांत म्हाका दूख भोगता म्हाका पिडा येता म्हाका कश्ट आसात हें पळय
न्हय तुज्या दृश्टीन बगार प्रेमीच्या दृश्टीन पळय. आनी तिसरें अनुभव कर. एका प्रेमी आनी प्रेमिका मदलो मोग तो म्हजो आनी जेजू मदलो मोग तो अनुभव कर. तो तुजो मोग करता. जेन्ना एकलो व्यक्ती म्हजो मोग करता आसतना कसलें म्हजें बोगाप तो अनुभव सांगूंक जायना. पळया जर हांव तुमचे लागीं विचारता तुजी आवय तुजो मोग करता गी वय मोग करता. कितलो मोग करता सांगूंक जायना. आवय मोग करता म्हूण समजता पूण कितलो मोग करता समजूंक जायना. तो अनुभव मात्र. त्या देखून गिताचें पुस्तक आमकां सांगता ह्या दिसांनी क्रिस्ताचो मोग अनुभव करया. आनी आमी हांगासर आयल्या क्रिस्ताचो मोग अनुभव करप. कोणी एकलो सांगूंक साध्य ना म्हजो अनुभव कितलो तुजो अनुभव कितलो म्हण आमकां तुलन करूंक साध्य ना. तें वैयक्तीक तें आंतरीक तें म्हज्या आनी प्रेमी मदलें मात्र. लवर एंड द बिलवड विल एक्सपिरियन्स दॅट लव. तो अनुभव तूं करताय. त्या देखून हे 3 शब्द आयक पळय आनी अनुभव कर. आनी तिसरें आनी निमाणें हो प्रेमी येता हें आयचें गणीत अशें आसा. प्रेमिका कुडा भितर आसा घरांत जणयल्यान ताका दिसता. प्रेमी वयर तावन धांवन येता गुड्या तावन पर्वता वयल्यान उडयो मारून येता जणयला लागीं येता आनी म्हणटा उठ म्हज्या सुंदरे म्हज्या काळजाच्या गोंड्या उठ. उठ म्हज्या काळजाच्या गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये. हाचो सांकेतीक अर्थ कसलो. प्रेमिका कुडा भितर आसा. कुडा तावन भायर येवंक जाय उठून येवंक जाय. आतां उठ म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ रिमूव ऑल युअर अटॅचमेंट्स. तुज्यो त्यो सर सांकळी बांदपास परस सोड. हे म्हजें सांगात उठ. पळय खोल अपुरबायचीं उतरां ही. उठ म्हज्या सुंदरे म्हज्या काळजाच्या गोंड्या ये. मोगान प्रेमी सांगता आनी म्हणून उठ एरायज. नव्या तेस्तामेंतान जायते पोटी आमी हो शब्द आयकला उठ. पातकांत म्हज्याच हांकारांत म्हज्याच गर्वांत हांव आसल्या वेळार हांव न्हिदोन आसलें बरें. जेन्ना हांव हे उपर सांकळी सोडटा म्हजें पातकाचें बोगसाणें मागता जें हांव म्हज्या प्रेमीचो ताळो आयकतां उठता आनी वेता. न्हय गी तो वेचीक पूत जेन्ना बापायच्या मोगाचो अनुभव जाल्लो म्हणलो आपणांतल्याक हांव उठतलो आनी येतलो म्हज्या बापायच्या घरा. थंच आज हो शब्द आमकां अर्थ दिता. जर आमी आमच्यात पाशावांक हांकाराक जिद्दाक मोसोराक वळख जावन कुडा भितर फिचर जाल्या तर आज आमकां प्रेमी म्हणटा उठ ये. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 3 संगती ह्या क्रिस्मस फेस्ताक तयार जावन आमी समजल्या. कसल्यो 3 संगती हांव परत सांगता. पयलें देव आमकां भेटोवंक येता. न्हय आमी देवाक भेटचें मात्र पयलें तो आमकां भेटोवंक येता. गॉड कम्स टू मीट अस. जीजस कम्स टू मीट अस. जेजू आमकां मेळोवंक येता. हें आमचें क्रिस्मसाचें फेस्त. दुसरें आयक पळय आनी अनुभव कर म्हणलें शब्द. आयकता हांव देवाच्या उतराक भावार्थाच्या नदरेन हांव पळयतां आनी तो म्हज्या जेजूचो मोग हांव अनुभव करतां आनी त्या मोगांत हांव वाडटां. आनी तिसरें उठ. आमकां ह्या दिसांनी संदर्भ आसा खुमसार जावन. पळया त्याच कारणा खातीर प्रेमीचो ताळो तो जर आमी आयकोचो खुमसारान ताळो न्हय एका याजकान बसून तुमची पातकां आयकोवची बगार तो प्रेमीचो ताळो उठ ये. तर तो साक्रामेंत आमी अनुभव करया. प्रेमीचो ताळो उठ आनी ये. भावांनो आनी भयणीनो जावं दी आमचें क्रिस्मस आंतरीक रितीन बोवा पुरबायेचें. देव आमकां भेटूंक येवन ताचें उतर आयकोन बाबार्थी नदरेन पळोवन ताचो अनुभव करन आमी आनी जेजूचो तो मोगाचो संबंद वाडोवंक जावं दी हें कारण. जेन्ना जेजू आमकां भेटता आमी आमचेतल्याक दवरना आमी वेता भायर उरल्यांक भेटोवंक. पळय आयच्या वांजेलांत मोरी आपल्या कुशव्यान जेजूक घेता.
जेन्ना जेजू तिचे थंय आसा तिका तें प्रेरण एलिझाबेथा लागीं वचोंक त्या देखून जेन्ना जेजू म्हाका भेटता जेन्ना जेजूची भेट म्हाका जाता हांव म्हजेंतल्याक थंड रावना हांव येता हेरांक तो संदेश दिवंक त्या देखून आमी क्रिस्मसाचो संदेश हेरांक दिता आसतना पयलीं समजूया जेजू म्हजे थंय आसा जेजूचो मोग म्हजे थंय आसा तो मोग हांव हेरांक दितां अशें जावं दी आमचें हें नातालांचें फेस्त बोवा पुरबायेचें आनी आंतरीक रितीन जेजूच्या मोगाचें एक तें गडीत आनी तें बोगापूर Jesu